आयज आमी रिटर्निंग ऑफिसराक मेळ्ळा आनी ताका रिक्वेस्ट केला की खंय तरी वास्को हांगा सगळे रिजर्वेशन वास्को मतदारसंघान तेंच्यांनी रिजर्व केला आनी खंय तरी इनजस्टीस जाला की खंयचीय पॉलिसी आनी सिस्टम फॉलो करनासतना तेंच्यांनी डायरेक्ट वास्को मतदारसंघान सगळे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ सीट तेंच्यांनी रिजर्व करून दवरला आनी थंयसर तुमकां मोर्मुगांव मतदारसंघान लेडीजाक कांयच रिजर्वेशन ना, सगळे रिजर्वेशन हांगा वास्को शिफ्ट केला. त्या खातीर आयज वास्को जनरल कॅटेगरी रिजर्व केल्ली सगळे सीट मेळ्ळा आनी तांकां कंटेस्ट करपाक कांयच ना. सो हांव मागता रिटर्निंग ऑफिसरा कडेन तेणी हांगा इन्क्वायरी करची आनी तेंच्या बरे भशेन लोकांक पार्टिसिपेट करपाक हे डेमोक्रेसीन खंय तरी इन्क्वायरी करून डिसिजन. जशें तुमकां खबर आसतलें की पयर वॉर्ड रिजर्वेशन डिक्लेअर जालां आनी आमी पळयलां की मुरगांवान एकूय लेडीजां खातीर रिजर्व जावंक ना. हेच्या पयलीं मुरगांवान गेल्या इलेक्शनाक 3 सिटां रिजर्व जाली, पूण ह्या फावटी 0 आसा आनी जे रिजर्वेशन आहा ते वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातल्या. सो आमी कलेक्टराक आयज सांगूंक येयला की हे जे रिजर्वेशन आहा ते परतून रिफेन करपाचें आनी परतून डिक्लेअर करपाचें. ते सांग हांगा वुमन रिप्रेझेंटेशन म्हणटा ती एकूय ना. आनी नेक्स्ट थिंग आमी ताका सांगलां की जे UD मिनिस्टर आहा मिलिंद नायक हेणी जे इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलींच तो मिटींग घेतालो आनी तेणी आपले कॅन्डिडेट फायनलायज केल्ले. म्हटल्यार ही वॉज व्हेरी मच अवेर की हे जे रिजर्वेशन आहा ते अशा परिस्थितीन जातलें आनी बायलांक एकूय सीट रिजर्व जावपाची ना म्हणून तो पयलींच जाणासलो. सो आमकां दिसता की हेतूर मिलिंद नायकाक वेस्टेड इंट्रस्ट आहा. हेतूर वेस्टेड इंट्रस्ट एकूच की हांगासर 2022 ताका मसल पावर यूज करून फक्त मेल कॅन्डिडेट हाडपाचें आहा. त्याच्या खातीर ताका एकूय बायल मनीस हांगा येयल्ली नाका. आनी हेच्या वयल्यान जी रिजर्वेशन ताका पयलींच खबर आसली, जे 25 वॉर्ड आहात तेतूर म्हाका दिसता तेणी व्हेरी हँडपीक लोकांक सिलेक्ट केल्ले आनी त्या लोकांक जांकां कोणाक फायदो जातलो इलेक्शनाक त्या प्रमाणान तेणी इलेक्शनाचें म्हाका दिसता रिजर्वेशन केल्लें आहा. एर्नेस्ट मोराय आम आदमी पार्टींतल्यान उलयतां आनी हांव मुरगांव तालुक्याचो अध्यक्ष जावन आसा. हांव कितें म्हणटा हांव एक सांगूंक सोदतां, BJPचे मुरमुगांव मतदारसंघाचे महिलांक सांगूंक सोदतां, हो जावन आसा तुमचे अत्याचार हे सगळे बायलांचेर. हे तुमी फुडें घेवचो इश्यू, तुमी बी घेवचो, घरा राव नाका बसून. एकूय बायल रिजर्वेशन ना म्हणजे हें सारकें न्ही. आमच्या आम आदमी पार्टी कॉन्स्टिट्युशन सुद्दां बरयल्लें आसा 33% रिजर्वेशन बायलां खातीर. पूण हें तेमी लक्षांत घेवचें आनी ते मिलिंद नायका बद्दल वचून ताणें हो जबाब घेवचो.